गोंयकारपण गोंयचें अस्तित्व म्हणटा तें आज म्हादय गोंयची जिवनदायिनी म्हणल्यार लायफ लायन ऑफ गोवा इज म्हादय. सो ही म्हादय आज कॉम्प्रमायज जावन कोल्युजन करून कर्नाटका सरकारा कडेन ही म्हादयक विकतात आनी हातूंत प्रमोद सावंत सरकार इनवॉल्ड आहा हें सगळ्यांक खबर आहा. कर्नाटका इज बिकम द बीग ब्रदर वीच इज पुशींग द स्मॉल ब्रदर डावन. हें आमी आमच्या दोळ्यान वचून पळयलें. दोळ्यान वचून पळयतकर आमकां अशें दिसलें की हे इश्यूचेर वॉटर मॅन ऑफ गोवा म्हणटा तो बाब राजेंद्र केरकर जो एंटायर म्हादय वायल्ड लायफ सँक्च्युरीचेर एक इंच ताका नॉलेज आहा अशें मनशाक हाडून गोंय राखपा खातीर जे लोक आपलें जिवन लायनीन लायलां अशे सोशल एक्टिविस्ट गोंयचे जे आमचे पक्षाचेच म्हणून न्ही पूण गोंय राखपा खातीर फुडें आसात अशा लोकांक आमी इनवायट करून एक अवेरनेस क्रिएट करपा खातीर पयलो स्टेप मारला. ह्या स्टेपान अशें एक आमचें सारांश जाला, कन्क्लुजन जाला की आमी सगळ्यांनी एक जावन एक कोऑर्डिनेशन कमिटी काडप आनी ताका एक नांव दिवप आनी एक सारको फोकस्ड अप्रोच आमी घेवन फुडें वचप. हें करपाक टायम आसा पूण आमी गोंयचे सायबाचें फेस्त जावन इमिजिएटली आमी ही कमिटी अनावन्स करतले आनी आमचो प्लॅन ऑफ एक्शन डिक्लेअर करतले. दीस वील बी विथ रिगार्ड प्रिंसिपली टू म्हादय. वी हॅव ऑल्सो डिसायडेड की गोंयचे जे प्रॉब्लेम आहा ताका गोंयची सोल्युशनां आसूंक जाय, गोंयकारान काडिल्लीं सोल्युशनां आसपाक जाय. हाजे खातीर साळ नदी रिवायव करपा खातीर आमी बाब राजेंद्र केरकराची एडवायस घेवन तांचे कडच्यान एक प्रोजेक्ट घेवन सरकारा कडेन हांव वचपाचो आहा. ताजे एडवायस घेवन आमी गोंयची साल नदी जी साश्टीकारांची लायफ लायन जी आज एक गटर कशें जाल्लें आहा, एक सादें नालो कसो जाल्लो आहा, ती नदी येदी गटर जाता खाऱ्यावनार जाला तें ताजे खातीर रिवायवल करपा खातीर साळ नदीचें आमी ताजें एडवायस घेवपाचें आहा. हो उदकाक पातीशेर करून गोंयकारांक सरकार कसो मारूंक सोदता हें लोकांचे एक मनशाचे कानार आमी उडोवपाचें आहा. कोणूय जर म्हणटा की स्टेप घेवंक ना आनी घेवन कितें जावपाचें आहा अशें कांय नासता. पयर जेन्ना हांव गेलो म्हादय वायल्ड लायफ सँक्च्युरीन आनी जंय कर्नाटका डायवर्ट करता ते इश्यूज आमी लोकां फुडें लायव्ह हें करून एक्सपोज केले तेन्ना म्हादय ट्रिब्युनल आशिल्ली ती म्हादय ऑथॉरिटी जावपाक पयलो स्टेप सरकारान काडलो. So for every action there is a reaction and the reaction was in the interest of river Madai. So म्हाका दिसता आमी जर एकवटान संघटीत जावन जर स्टेप मारले जाल्यार आमी आमचें पर्यावरण आनी गोंयची जिवनदायिनी जी गोंयची लायफ लायन ही साल्वार करूंक आमी शकतले.